नाफ्तान भरिल्ली नुशी नलिनी जी दोनापावल मुंगल्ल्या ताचे स्थलांतरीत करपाच्या कामाक मुरगांव बंदर पंतनान सुरवात केल्या। फुडल्या कांय दिसांनी तातूंतलो नाफ्ता वास्कोच्या गणेश बेंझोप्लास्ट टँकांनी हालोवपाचो एमपीटीचो विचार आसा, मात हाका नगरविकास मंत्र्याचो खर विरोध आसा। जीबीएल स्टोरेज सायटीच्या भायर रावन लोकांक घेवन मंत्री नायकान नाफ्ता शिफ्ट करपाच्या प्रकरणाक विरोध उक्तायला। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। बरो व्हडलो आनी महत्वाचो विशय। गेले कितलेक दीस नलिनी म्हणून वेसल नाफ्ताची येयला पळय, त्या वेसलाचेर नाफ्ता आहा, बाकीची सगळी स्टोरी आयकून सामकी क्लियर जाल्ली आहा। आनी तेतून खुबश्या जाणांचे कंप्लेनी आसले आनी खूब जाणांनी खूब कितें उलयले, खूब कितें सांगले, पण आता फायनल म्हणजे हांव 2-3 फावटी हांगासर काय एजिटेशन आनी कोणा कडेन न उलयता हांव 3-4 फावटी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केला, सीएमाक सांगला, सीएम एग्री जाला आणि आता 1 वरा पयलीं सीएमाक फोन केला, सांगला की ती नाफ्ताचे जे कितें जातलें त्याच्यानंतर ती वेसल थंयसून तुमी काडली आनी व्हेली आनी तेतूंतले ते मटेरियल कितें नाफ्ता तो व्हेलो जाल्यार ह्या पोर्टान आनी दुसरे कडेन स्टोर करप ना। ते कोणाकय घेवं, कोणीय व्हेलो, आमकां त्याचे अजिबात त्याच्याचे कांयच कन्सर्न ना। पण आता ह्या एरियान फक्त एकच टँकाचे अशें आहा की गणेश बेंझोप्लास्ट आमच्या फाटल्यान जे आहा, आमचे लोक सगळे जमलेले आहा, तरी आता आमी 15 मिनटां सांगला म्हणून इतले लोक येयला। फाल्यां सकाळीं आमी सगळे एमपीटी चेअरमॅनाच्या बंगल्यार वचपाची तयारी आहा, म्हणजे ऑफिसात। जर ते डिसिजन राती पर्यंत म्हाका कळना की हाका घालना म्हणून आमी चेअरमॅनाक घरा घालतले आनी बंद करतले, कारण एमपीटीच्या चेअरमॅनान तेणी ही वेसल हाडपाक मुवमेंट केला आनी ताका आतां कशें तरी कोणाक मेळ्ळा ताका ते लागीं करून आपल्या वेल्या हांगा काडून उडोवपा जाय। ह्या लोकांचे सेफ्टीचेर हे करून सेफ्टीचे न चिंतता जर तो तशें करता आमी फाल्यां सकाळीं थंय वयतले, फाल्यां ताका जाब विचारतले आनी ह्या गणेश बेंझोप्लास्टाचे कंपनीच्या ओनराकाय हांव फोन केला, ताकाय सांगला तो परत रिस्पॉन्ड करना, ताचो डायरेक्टर कोणा रोड्रीज ताकाय सोदून काडला। सगळ्यांची नांवां सगळा सीएमा कडेन उलयला, चीफ सेक्रेटरी कडेन उलयला, नाका त्यांनी ज्या पद्दतीन ते हँडल करपाक चिंतला, हाडपाक जबाबदार तो, व्हरून काडपाची जबाबदारी तेची। हांव सीएमाक 4 फावटी सांगला, तो मेन कल्प्रीट ते हाडपाक। त्यांनी परमिशन दिवन नासलेली ती बोट हांगा येवपाची नासली आनी खूब जाण ट्राय केला। आता ऑफिशियली म्हाज्या लेटरहेडाचेर हांवें ताका एक लेटर केला, हेतून सगळे क्लियर जाता की आमचे कोणाचेच हांगासर कोणाचे इन्व्हॉल्वमेंट नासलेले ना, जाल्यार अशें लेटर कोण करूंक शकना। जो पर्यंत आमचेर ते येना पळय तो पर्यंत हांव अशी एक्शन करचो ना। हे क्लियर आता दिसपाक लागला की चेअरमॅन त्या कंपनी वांगडा कितें तरी हात मेळवणी आसतली आनी तो कितें तरी तितून तांकां सामील आहा म्हणून अशें करता। म्हाजें ऑफिशियल लेटर आता धाडला, इन्वायट केला, उदुरट्याचे कडेन फोनार उलयला, तेन्ना हे सिरियस मॅटर आहा। हांगा म्हाका दिसता सीएमा कडेन उलयल्या उपरांत सीएमान म्हाका सांगलें तूं प्रेस घे आनी क्लियर कर, आपूण तुका उतर दिला, हांगा घालचें ना।